हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग। तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली आणि आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी। तर आयज न्ही शुक्रार सकाळची जाल्यार 11:05 जाले आता आणि एज युजल घरातली जी कितें कामां आसा ती सगळी कामां कंप्लीट जाल्ली आसा। म्हळ्यार मॉर्निंग रुटीनाची जी कितें कामां आसता पळय झाडप धुवप पुसप जे घरान प्रत्येक बायल मनीस चेडू जे कितें आसता करता पळय ती सगळी कामां म्हाजी कंप्लीट जाल्ली आसा। शावर घेतलो, हांगासर देवाची पुजा बी जाल्ली आसा आनी हो गेलो आपल्या कामाक। तर आयज न्ही हो लेट गेला, 10:30 समथींग गेला, म्हटल्यार लेट काम आसा म्हणपा लागलो आनी लेट गेलो। आनी कित्याक त्या दिसान खूब टायर्ड जालें, लग्ना हें तें सगळें लग्ना हें तें करता म्हणल्यार न्ही सामकें टायर्ड अशें जालें आनी गरमेक तुमकां खबर आसा न्ही रोखडो बेजार येता आनी रोखडें टायर्ड फील जावपाक एक्झॉस्टेड फील जाता। तर आयचें काम जें आसा पळय मुद्दाम जावन हेणें लेट दवरलेलें 11 सुमार। तर आतां लेट 10:30 सुमार केला, येतलो दनपारां जेवपाक। तर म्हाजें अर्देशें रांदपाची तयारी जी आसा पळय ती बी जाल्ली आसा। जस्ट हांवें नुस्तें घेतलां, हो गेलो आनी मागीर नुस्तेकार येयले तर बांगडे घेतल्या, मोठे बांगडे न्ही बारीक बांगडे आसता पळय ते बांगडे घेतल्या। तर तेचें हुमण करपाचें आनी आयज तुमच्या वांगडा आनी एक रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती बी हांव शेअर करतलें। आतां तुमी म्हणटली बांगड्याचें हुमण शेअर करता का म्हणून, तर ना बांगड्याचें हुमण तुमच्या वांगडा शेअर करना, तर तुमच्या वांगडा हांव आयज शेअर करता घोटाचें सांसव। तुम्ही काल म्हाका घोटां हाडला ते पळयलेत न्ही, तुमकां दाखयल्लें हांवें काल वाटेर येता आसतना जी आमी घोटां घेतलेली पळय न्हू ती घोटां म्हटल्यार थोडी बारीक आंबे म्हणटा ते आंबे जावं आमी घोटां म्हणटा ती घोटां हाडलेली। तर ह्या सिजनाचे सांसव जे आसा पळय ते केलेच नाशिल्ले, तर आयज ते सांसव हांव करतलें आनी तेच्याच वांगडा ती रेसिपी जी आसा पळय ती बी तुमच्या वांगडा शेअर करतलें। आनी थोडी घोटां जी आसा पळय न्हू ती हांवें स्टोर करून दवरल्या। खूब जाणांनी म्हाका विचारलेलें, कमेंट केल्लो की तूं घोटां जी आसा पळय ती कशी स्टोर करता काय म्हणून। तर हांव न्ही एवरी इयर घोटां जी आसा पळय ती स्टोर करून दवरिताच, एक 10-15 तरी न्ही कमीत कमी हांव दवरिताच चवथीक लागून। आनी एवरी इयर चवथीक हांव सांसव हें करताच, लग्न जालां तेन्नाच्यान करीत आयला। आयज बसून म्हळ्यार कंप्लिटली केलां इतलीं वर्सां, 3 वर्सां 3 चवथ केली हांवें, तिनी चवथीक न्ही हांवें सांसव हें केलाच। तशी अंदूय बीन हांवें काडून दवरल्या, एक्चुअली चवथीच्याच निमतान हांवें हाडलेली। अंदू आंबे खूब कमी लागल्या न्ही, सगळ्यालेच अशें सगळींच जाणां अशें म्हणटा की ना अंदू आंबेच ना अशें म्हणून। तर म्हटलें हेका वयता आसतनाच म्हटलें की आमी न्ही घोटां व्हरून दवरुया, आतां विकती जाल्यार विकती पण व्हरून दवरुया अशें म्हणून। पोरूय बी हांवें विकतीच हाडून दवरलेली। तर वयता आसतना पयली मागीर हेका म्हटलें वयता आसतना नाका, गाडयेक सगळी ती गरमेन पिड्यार जातली न्ही अशें म्हणून। येता आसतना घेतली 2 वांटे घेतले, 50 रुपयाचे वांटे आशिल्ले, बरें मेळ्ळे 50 रुपया। तिणें खंयच्या हितून 50 दिले खबर ना, एक्चुअली तेच वांटे 100 रुपया बीन घाटार। तर 2 वांटे हांवें घेतले, तर चडशी काडून दवरल्या, एक 5-6 हांवें आतां करपाक दवरल्या, मागीर ती चड फुटलेली अशी आसलेली ती मागीर पिड्यार जातली न्ही अशें म्हणून। आनी जशी तुमी विचारताली म्हाका की हांव कशी स्टोर करता काय म्हणून न्ही, हांव कितें करता तोरां जी आसता पळय न्ही घोटां ती सोलता, मागीर चड चिड्डय बी ना तांकां, वयल्या वयर अशी सोलून घेता आनी प्लास्टीकच्या डब्यान घालता। चिड्डोन मुड्डोन घालप ना, अशें वयल्या वयर घालता, घट्ट तो प्लास्टीकचो डबो धापता, म्हळ्यार जे डब्याचे धापणे घट्ट लागता पळय त्या डब्यान घालपाचें आनी वयल्यान न्ही ताका 1-2 प्लास्टीकच्यो पिशव्यो घालता, बरें घट्ट गांठ मारता आनी डीप फ्रिजान दवरिता। एकदां दवरलें न्ही ताका आनी हात लावप ना मदीं, जेन्ना तुमी करतली पळय तेन्नाच डायरेक्ट काडपाची। आतां जर तुमकां मदीं मदीं केन्ना काडून करपाक जाय न्ही पावसाक बी जाल्यार तुमी सेपरेट दवरपाची। आतां तुमकां एक 10 तोरां एक कडेन 10 तोरां एक कडेन अशें करून दवरल्यार मदीं मदीं केन्ना काडून करपाक मेळटा न्ही अशें। नाजाल्यार एकदां तुमी हात लायलो, काडली तितूंतली अर्दी दवरली तितून मागीर पिड्यार जाता, अशी मोव अशी जाल्ल्या भशेन जाता आनी ताचो टेस्ट जो आसता पळय तो वेगळोच लागता सुरेल्ल्या भशेन। ताका लागून दवरितना सेपरेट दवरप। हांवें एक कडेन घालून दवरलें, आतां पळया परत आनी मेळ जाल्यार परत दवरतलें, मागीर मदीं केन्ना पावसाक बी करपाक मेळटा न्ही म्हणून। भायर सामको वारो सुटला आनी जी तोरां घोटां आतां काडून दवरल्या पळय तांचें सांसव करया। सय बी कातून दवरलें हांवें, चलात या किचनान दाखयता तुमकां की हांव कशें करता तें, आनी त्या प्रमाणे घोटाचें सांसव जें आसा पळय तें करून घेवया। आतां हांव कशें करता इन सेन्स सांसव जे आसा पळय ते प्रत्येक जाण आपल्या पद्दतीन आपल्या चवीनुसार करता। अशें ना की ते करता ते सारकें हांव करता तें रॉंग, जावं हांव करता तें सारकें तुमी करता तें रॉंग, तशें कांयच ना। तुमकां म्हळ्यार ज्या पद्दतीन आपल्याक आवडटा जावं ज्या पद्दतीन आमी पयलीं सान करून येयला करता तें पळोवन येयला सो तशें आमी करता न्ही। सो म्हाजी पद्दत हांव कशें करता तें तुमी पळोवन घेया आनी हितून जर तुमी कितें चड कमी करता जाल्यार तें बी कमेंट करून सांगा, नेक्स्ट टायम हांव तुमच्या भशेन बी करून पळयतलें। चलात तर या पटपटीत किचनान आनी आयची रेसिपी जी आसा पळय न्हू तोराचें सांसव ती करपाक स्टार्ट करया। इजी, चड कांय टायम लागना, रोखडेंच जाता, दाखयता तुमकां। तर सगळ्यात पयलीं न्ही हांवें हांगासर तोरां घेतल्या, तोरां म्हटल्यार घोटां जी आसा पळय ती घेतल्या सोलून, चड घेवना, 2-3
3 3 6 7 कितली तर तोरां आसा हितू भितर. 3 मातशी मोठी आसा आनी बाकीची 4 मातशी सादारण अशी आसा. तर म्हाका एकल्याकूच हो खालो न्ही जाल्यार एक पीस बी हो खावन टेस्ट करून पळयतलो. ग्रेवी तर मातशी बी खावचो ना. सो ताका लागून हांवें थोडीशी घेतल्या ही आनी क्वॉन्टिटी बी खूब कमी आशिल्ली न्हू ताका लागून. सेकंड रिजन बी तेजें. सगळ्यात पयलीं न्ही आमी तोरां जी आसा पळय न्हू तांकां मीठ लावन घेवया. हे 7 तोरां आसा ताका न्ही हांवें हो चमचोभर मीठ लावन घेतला. नेक्स्ट आमी न्ही हेका गोड लावन घेवया. तर हे हांवें हांगासर हो जो बारीक चमचो आसा पळय न्हू त्या चमच्यान 3 चमचे सुमार न्ही हे गोड लावन घेतला. म्हाजो न्ही हो गोडाचो पावडर ब्लॅक गोड जे येता पळय न्हू तेचो पावडर हो. सो हेनी आमी आतां गोड आनी मीठ जे आसा पळय ते आमी कशें बरें लावन घेवया गोठांक. आनी हांवें हांगासर 3 चमचे गोड लायला. हेजो अर्थ अशें न्ही की तुमी बी 3च लावूं जाय. जर तर तुमची तोरां जी आसा पळय न्ही गोठां ती जर मातशी आंबट आसा न्ही जाल्यार तुमी चड लावपाचें. गोड आसा न्ही जाल्यार मातशें कमी घालपाचें. तोरांचेर डिपेंड आसता की कितलें गोड घालप तें. तर म्हाजी ही जी मोठी तोरां आसा पळय न्हू ती मातशी न्ही गोड आसा आनी ही सामकी आंबट आसा. ही जी बारकेली आसा ती हांवें न्ही सोलता आसतना मातसो टेस्ट करून पळयल्लो सालीचेर. ताका लागून हांवें हांगासर 3 चमचे सुमार गोड घातला. मागीर जर दिसलें न्हू ना तरी पण सांसव मातशें आंबट जाला म्हणून जाल्यार मागीर मातशें थोडें घालपाक जाता. तर हें हांवें हांगासर लावन घेतलां गोड. आतां न्ही हें आमी अशेंच काडून सायडीन दवरुया आनी फुडली तयारी जी आसा पळय ती करून घेवया. आतां फुडली तयारी म्हटल्यार आमी मिरसांग जी आसा पळय ती वांटून घेवया. सांसव करपाक आमकां न्ही थोडीशी मिरसांग वांटून घेवपाक जाय. तर हांवें हांगासर एक वळ्याची सय घेतल्या. म्हटल्यारच अर्द नाल्ल न्ही हांवें हांगासर सय घेतल्या. तर म्हाजी सय जी आसा पळय ती इतली पडल्या. एक वाटी जी आसता पळय ही मोठी वाटी ती भरपाक मातशी कमी अशी सय पडल्या. तर तेज्या नंतर हांवें हांगासर घेतल्या अर्दे चमच्याहून मातशी कमी अशी न्ही हळदीची पावडर घेतल्या आनी 1 चमचो सुमार बारीक जो चमचो आसता पळय प्लास्टीक त्या चमच्याचो अदमास सांगता तुमकां हांव. 1 चमचो सुमार हांवें हांगासर घेतल्या रेड चिली पावडर आनी थोडीशी न्ही हांगा 1 चिमटी भर अशी मेथी घेतल्या. थोडीशी मेथी आसा ती घेतल्या आनी हे सगळें न्हू आमकां आतां थोडेशें उदक घालून वांटून घेवपाक जाय. तर हे न्ही सगळें हांव आतां मिक्सरान घालून घेता. हळद पावडर रेड चिली पावडर आनी थोडीशी मेथी हितून हांव आतां हांगा थोडेशें उदक घालून घेता पाव वाटी सुमार. आनी हे न्ही आतां आमी दाट तशें वांटून घेवया. सामकी बारीक करपाची गरज ना. मातशें जाडसर अशें दवरून हें आतां वांटून घेवपाचें. तर ही पळयात हांगासर सय जी आसा पळय ती हांवें वांटून घेतल्या. ह्या प्रमाणे मातशी मोठीच धरल्या. सामकी बारीक फायन अशी पेस्ट करूना. आतां सय वांटून जाली की ना ही काडून सायडीन दवरुया आनी आमची तोरां जी आसा पळय ती शिजोवन घेवया. मिरसांग वांटून जाली म्हाजी. आतां आमी हांगासर फुडली तयारी करुया. म्हटल्यार तोरां जी आसा पळय ती शिजोवन घेवया. ताच्या खातीर हांवें हांगासर एक पॅन जे आसा पळय न्हू तें तापत दवरला. हांगासर पॅन जे आसा पळय न्हू तें तापलें आसा म्हाजें. तितून आमी आतां तेल घालून घेवया. 1 मोठो चमचो आसा न्ही हांव हांगासर तेल घालून घेता. तुमी जेवणाक कसलें तेल यूज करता पळय न्हू तें तेल हांगासर घालपाचें. अमकेंच तेल अशें म्हणून ना. तेल तापलें की ना हितून सांसवां घालून घेवया. सांसवां तडतडपाक लागली की ना हितून हिंगाचो पावडर घालपाचो आनी कढीपत्ता. सांसवां बरी तडतडली. करबेल जो आसा पळय तेजो बी बरो वास सुटला हिंग आनी करबेलाचो. आतां न्ही आमी हितून तोरां जी आसा पळय न्हू मीठ आनी गोड लावन दवरलेले ती तोरां हितून घालया. उदक सुटलां न्ही हेका सगळें उसळटलें आतां. मातशें मिक्स करून घेवया. मातशें बरें मिक्स करून हे न्ही आमकां आतां तोरां शिजोवन मेरेन न्ही मातशें शिजोवन घेवपाक जाय. एक 5 ते 7 मिनटां लागतली तोरां शिजपाक. कित्याक हे मातशी तोरां जी आसा पळय न्ही ही 3 तोरां मातशी मोठी आसा न्ही ताका लागून मातसो चड टायम लागतलो. तुमी जाय जाल्यार धापून शिजोवंक जाता नाल्यार उक्ते बी दवरून शिजोवपाक जाता. हांव अशेंच ओपन दवरून न्ही हे एक 5 ते 7 मिनटां आतां शिजोवन घेता. तर तोरां जी आसा पळय न्हू
ही हांगासर माझी बरी शिजल्या तुम्ही पळोवपाक शकता। ही पळयात ह्या प्रमाणे अशी सामकी मोव जावपाक जाय। ह्या ही पळयात तर तोरा शिजली की ना आता आम्ही इथून वाटून घेतलेली सय जी आसा पळय ती घालून घेऊया। सय हांगासर घालून घेता। मिक्स करता मातशें। थोडेशें न्ही उदक घालून घेता ह्याच मिक्सरान घालून बरें मिक्स करून घेवया। आणि आता मिरसांग जी आसा पळय न्हू आमी ही वाटलेली मिरसांग जी घातल्या पळय ताका न्ही आता बरो मातसो खतखतो काडून घेवया। तर हे पळयात सासव जे आसा पळय न्हू ताका बरो खतखतो येवपाक लागला। आता हांव हांगासर न्ही हितून मीठ घालून घेता। मीठ जे आसा पळय न्हू तें मातशें अदमासान घालपाचें कित्याक की आमी तोरांक बी मीठ लायलेलें न्ही ताका लागून। आणि आता न्ही तुमी ह्या स्टेजीचेर हे जे आसा पळय न्ही सासव तें मातशें टेस्ट करून पळयात। जर तर तुमकां आंबट लागता न्ही जाल्यार इल्लेशें गोड घालात, अळणी लागता जाल्यार मीठ घालात। तर हे पळयात अशा रितीन तोराचे सासव जे आसा पळय न्हू ते म्हाजे रेडी जाल्ले आसा। कांयच व्हडले त्रास पडनात, सामकी इजी अशें तोरां सोलून घेवपाची आनी सय काडपाची इतलेच एफर्ट आनी कांयच ना। सो एकदम रुचीक टेस्टी अशें न्ही म्हाजे सासव जे आसा पळय ते हांगासर रेडी जाल्ले आसा। तर हे पळयात सासव रेडी जाल्लें आसा। हेजो गॅस जो आसा पळय न्ही आता तो आमी बंद करया आनी हे न्ही अशेंच धापून दवरुया। मातशें एक 5 मिनटांनी अशें धापून दवरुया आनी मागीर जेवता पळय न्ही तेन्ना तुमकां हेजो टेस्ट सांगता। मागीर सायडीन म्हाजें बाकीचें जेवण जें आसा पळय न्ही सायड बाय तें बी चालू आसा। हांगासर शीत दवरलां आनीक नुस्तें घेतलां तें उजरावपाक जाय आनी नुस्त्याची मिरसांग जी आसा पळय न्हू ती हांवें हांगासर वाटून दवरल्या। आता शीत वायटा आनी नुस्तें जें आसा पळय तें उजरावन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां समतेच। हे पळयात हांगासर नुस्तें जें आसा पळय तें हांवें उजरावन मीठ लावन दवरलां। हें हुमणाक घालपाक नुस्तें आनी हें फ्राय करपाचें। तर हुमण जें आसा पळय न्हू तें बी हांगासर शिजलें म्हाजें। तर तितून नुस्तें घालून घेता। नुस्त्याक न्ही हांवें जस्ट मीठच लावन दवरलेलें आनी कांय ना। तर ही पळयात तेफळां जी आसा पळय न्हू ती घालून हांवें हुमण जें आसा पळय तें मातशें शिजोवन घेतलां। नुस्तें घालून मातशें खतखत काडून घेवया आनी जेन्ना मागीर हेका खतखतो येता तेन्ना मागीर भाजपाचें नुस्तें जें आसा पळय न्हू तें मॅरिनेट करून घेता। सो हितून एक 2 भिंडाची सोलां उडयता असो टेस्ट बरो येता न्ही हेकाच लागून मातशें मिक्स करता आनी आमचें हुमण जें आसा पळय तें हांगासर रेडी जाल्लें आसा पळोवपाक शकता। तर जालें जेवण जें आसा पळय तें सगळें म्हाजें रांदून जालां। आतां फक्त न्ही हो येतकीर नुस्तें फ्राय करपाचें मागीर जालें। गॅस बंद करून घेता। आतां रेस्ट टायम जालें म्हाजें रांदून फायनली। टायम पळयलोच ना कितलो जाला तो 12:18 जाली म्हणल्यार 12:20 सुमार जावपाक येयली आनी जेवण जें आसा पळय तें म्हाजें सगळें करून जालां। वोलेच गॅस न्ही अशें वयर बांदलेले गरमेक लागून तर आतां मातशें सोडटा आनी फक्त आतां नुस्तें जें आसा पळय तें भाजपाचें। शीत केलें, बांगड्याची कडी केली आनी तोराचें सांसव केलें। नुस्तें भाजपाचें तो मागीर टायम आसा न्ही ताका हो येवपाक भायर सरलो की मागीर भाजपाचें जाल्यार हो येतकीर भाजपाचें रोखडेंच भाजून जाता न्ही एक 5-7 मिनटां भितर। तर आतां बसता हांव मातसो रेस्ट टायम
आणि जे जे कितें म्हाजें काम आसा पळय ना बाकीचें युजल जे रांदून जातकच हांव जें कितें काम करता पळय तें काम तुमी म्हाज्या मॉर्निंग टू आफ्टरनून रुटिना भितर पळयलाच आसता तुमकां खबरच आसा कितें काम आसता तें सगळें काम जें आसा पळय तें करपाचें हो येयलो की जेवन घेवपाचें आनी तोराचें सांसव जें आसा पळय तें कशें जालां पळय न्हू तो हेजे कडल्यान तुमकां हांव टेस्ट करून सांगपाक लायता मागीर म्हळ्यार हेका सांगता टेस्ट करून सांग म्हणून की कशें जालां तें हेका एक्चुली अशें वेज बी आसता पळय तें तितलें आवडना आतां नुस्त्याचें हुमण आसा न्ही सांसव नाका म्हणटालो तरी पूण तुमकां लागून म्हळ्यार तुमकां दाखोवपाक लागून जबरदस्ती एक टेस्ट करपाक लायता अशें आवडना इन सेन्स अशें की ताका बल लागना अशें न्ही नॉन वेज आसली की ना व्हेजाक तो पळयना इतलोच प्रॉब्लम तेजो तरी पूण येतकीर सांगता मागीर तुमकां मागीर हो आयलो की मेळया परत थोड्या वेळान इन सेन्स हो येतकीर दनपार जेवपाक 2 जावपाक येयली ऑलमोस्ट न्ही 2:05 मिनटां अशें आसा म्हाजें जेवण तर उदळच जाल्लें जशें तुमकां दाखयल्लें पळय आनी आतां हांगासर नुस्तें बी भाजून जालें म्हाजें दोन 20 जाली आनी डॉन आयलो खंय रे देड म्हळ्यार पावता म्हणून फोन केलो मरे तुवें 1 वर पयलीं टायर्ड जालो आतां म्हाका सामकी कसली भूक लागल्या विचारूं नाका कसली भूक काय म्हणून जेवया भूक लागल्या तर हो आयलो जेवन घेता आमी तर हे पळयात गोठाचें सांसव जें आसा पळय न्हू तें वाडून हाडलां हांगासर आनी पात्रांवाक वाडला जेवपाक तर सगळ्यात पयलीं न्ही हांव हेजो रिव्यूज आसा पळय न्हू तो घेता रिव्यू इन सेन्स कशें जाला पळय न्हू तें तुमकां सांगता म्हाका लायक ना पयलें कितें म्हणलें रे परत सांगा ताका नॉन वेज आसा न्ही आयज ताका वेज लायक ना बट तें कशें जालें इतलेंच सांगता तुका हांवें सगळे प्लेट सोंपय म्हणून ना टेस्ट सांगता प्रॉपर कसं जालें प्रॉपर म्हणल्यार मस्त आंबट गोड तिखट मस्त जाला एक खाता तुका बरें जाला जेवण म्हणटकीर खा हे जे पयर हांवें स्टँड ऑर्डर केल्ले पळय न्ही काल दिसता आय थिंक हय कालच आयिल्ले हे स्टँड जे आसा पळय न्हू ते ऑर्डर करून हाडल्यात ते बरें जाता हांगासर नाल्यार कितें जाता तांकां प्लेट्स बी ना न्ही माती सकयल पडून न्ही मागीर ते सगळे बुरशे जाता न्ही अशें म्हणून स्टँड जो आसा पळय न्हू ते ऑर्डर केले 4 केल्ले आतां आनी करपाक जाय आनी हो पळयात पावस आयलो बरें दिसता हे स्टँडाचे दवरले न्ही पळोवपाक बी बरें डिसेंट अशें दिसता म्हळ्यार बरें दिसता डिसेंटली अशें दवरला निवळ दवरला अशें दिसता सो आनीकूय ऑर्डर करूं जाय म्हाका हांगासर ह्या झाडांक आयकले तुमी तो कितें सांगता तुमकां हो घोव म्हाजो तुमकां कितें सांगता आयकले परत सांगलें तेणें हांव सांगता तुमकां तो सांगता स्टँड अशें करून दवरून तेजेर वयर कुंडे दवरले न्ही जाल्यार खंय माती बी पडटा पळय ती बरी धुवन काडूं मेळटा खंय नाजाल्यार सकयल तशीच माती पडून उरता खंय अशें हो सांगता हय तर तर हांगासर न्ही उदक घालता घालता चायेची फरमाईश येयल्या ब्लॅक टी मरे ब्लॅक टी का म्हणटा लेफ्टी न्हू लेफ्टी का ब्लॅक टी काय विचारता तर ताका आतां याद जाली उदक घालता घालता च्या पिवपाची तर या भितर च्या करया च्या जाय खंय न्ही पात्रांवाक तर खूब दिसान तर तेका करता म्हणटकीर म्हाका बी जायच एक्चुली गरमी जाता म्हाका तर सामकी खूबच बट तेका जाय न्ही म्हणटा म्हाकाय बीन जाय पडली
पयर जेन्ना हांवें कॉफी केल्ली पळय न्हू तेन्ना म्हाका कोणें कमेंट केल्लो की ना तूं साखर खूब घालता म्हणून, तर म्हाका न्ही साखर मातशें एक्स्ट्राच लागता. तर जाली म्हजी हांगासर च्या, आतां घालून घेता. तरी पळय च्या हांगासर रेडी आसा दोगांकय. आनी हो पळय भायर दिसता तुमकां मोटर बंद करपाक गेला. तर हांगासर न्ही रातची जाल्यार 10:20 10:30 जावपाक येयली. आनी म्हाजें काम जें आसा पळय न्हू तें आजून सोंपना. कामां आजून चालूच आसा, घराची जी डेलीची कामां आसता पळय न्हू ती. तर कपडे न्ही हांव हांगासर फोल्ड करतालें तितल्याक याद आयली की व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांवें आजून एंड करूच ना म्हणून. तर म्हटलें पयलीं कपडे जे आसा पळय ते फटाफट फोल्ड करून घेवया आनी व्हिडिओ जो आसा पळय तो एंड करया असो म्हणून. तर कपडे तर फोल्ड करून जाले. तर हे सगळ्यांनी आतां जाग्याच्या जाग्याक दवरुपाचें. टायम जालो न्ही, खूब लेट जालो. तर हे कपडे जे बी आसा पळय ते काडून दवरता आनी तेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगाच एंड करता. आनी तुमकां सगळ्यांक न्ही फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. जर तर तुमी कोणी चॅनलाचे नवे आसा, चॅनल जर अजून सबस्क्रायब करुना न्ही जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरनाका. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट करात. चलात मेळया फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर असोच आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.